वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आज घटस्थापनेक प्रारंभ झाला आसा आणि त्या निमतान आज शतचंडी महोत्सव सुरुवात झाला। सकाळी अभिषेक केल्या उपरांत आयता पाठ वाचन चालू आसा। पाठ वाचन जाल्या उपरांत दनपारां आरती जातली। आरती जाल्या उपरांत सांजचे रिपाठ वाचन हे नामांकीत असे आमचे वारकरी मंडळाचे मयाचे रिपाठ वाचन करतले। त्याच्या उपरांत गोंधळ ग्रुप हा सिद्धिविनायक म्हणून सार्या कॉलनीतलो ते जाल्या उपरांत 8:30 पुराण वाचन हा। पुराण वाचन जाल्या उपरांत कीर्तन चालू जातले। नामांकीत असो अब प श्री प्रशांत धोंड पिंगुळी कुडाळचो हेका आयोजीत केल्लो आसा। अशें मागीर कीर्तन जाल्या उपरांत आरती तीर्थ प्रसाद जावन आयच्या उत्सवाची सांगता जातली। आनी आयज एक खास आकर्शण म्हटल्यार आमी अंदू एक हे इको फ्रेंडली माठोळेचे भरगतशे अशे भक्तांसाठी येवन हे माठोळेचे दर्शन घेवचे आनी सगळ्यांनी हेका बरो प्रतिसाद दिवचो। 9 दिसा नवरात्रांक अशें हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करता।